जायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. हो आसा सेवक म्हजो, हांव सांबाळून दवरता तो. हांवें विचून काडलोलो संतोष म्हज्या काळजाचो. राष्ट्रांक खरी नीट हाडूंक म्हज्या आत्म्यान भरलोलो. बोब मारून तो आड्डोना, आपलो ताळो रस्त्यांचेर कोणाक आयकूंक तो दिना. फुटलोली बेट मोडिना, मेमनेती वाट पाडयना. खरे नितीची राजवट विस्वाशीपणान हाडटा. खरी नीत प्रितुमेचेर स्थापसोर तो हालचो ना. चेपन दामोन उरचो ना. ताच्या दोन शास्त्राची वाट दीप जुणबे पळयत आसात. ज्या देवान मळब रचला आनी विस्तारून दवरला, जाणें प्रितूम आकारल्या, वनस्पती उपजल्या, जाणें पृथ्वेर रावतल्या सर्व मनशांक जीव प्राण दिला आनी तिचेर फिरतल्या सर्व प्राण्यांक जीव केल्यात. तो सर्वेस्पोर हें सांगता, नितीची सेवा करूंक तुका हांवें आपयला. तुजो हात हांवें दवरला, तुका हांवेंच आकारला. कुर्ड्यांचे दोळे उगडूंक, कोयदी गुलाम जालोल्यांक बोनखोणींतली सुटका दिवंक, कालके खोणींत बसलोल्यांक काळोखांतली भायर काडूंक, म्हजे पोरजेचो करार आनी राष्ट्रांचो उजवाड तुका नेमून दवरला. देवाचें उतर हें, देवाचें वोट उपकार. स्वभाव सर्वेस्पोर मोसो उसवाड तोच मोसो तारूक म्हणया. सर्वेस्पोर मोसो उसवाड तोच मोसो तारूक. सर्वेस्पोर मोसो उसवाड तोच मोसो तारूक. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पोर म्हज्या जिविताचो किल्लो. कोणाच्याच मुखार हांव कांपना. स्वभाव सर्वेस्पोर मोसो उसवाड तोच मोसो तारूक. जेन्ना नोसचे मनीस बोळ करून म्हज्या आंगमास गिळूंक सोदतात, तेन्ना म्हजेर आड येतात तेच म्हजे दुस्मान आडोळतात आनी आपटोन पडटात. स्वभाव सर्वेस्पोर मोसो उसवाड तोच मोसो तारूक. केदी लस्करां म्हजे मुखार उबी रावूं, म्हजें काळीज गोट रावतलें. झूज लढाय म्हजेर उप्रासल्यार पर्यान तीर आसतलो म्हजो आत्मो. स्वभाव सर्वेस्पोर मोसो उसवाड तोच मोसो तारूक. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका पळोवंक मेळटली. थीर राव, काळीज गोट दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव. स्वभाव सर्वेस्पोर मोसो उसवाड तोच मोसो तारूक. उद्गार. नोमान तुका आमच्या राया, तूं एकलोच आमा पातक्यांची दया करता. जुवांव पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. पास्कांचे पोरबेक 6 दीस आसात म्हणल्यार जेजू बातेनेक गेलो. ताणें मेलेल्यांतलो जिवंत केल्लो तो लाजार हांगा रावतालो. थंय ताका जेवण केलें. मारिया परामोस करताली आनी ताचे सांगाती जेवणाक बसलोल्या मोदें लाजार आसलो. अस्सल जोता माशीचें चड मोलाचें एक राटभर मोलादीक परमळीत तेल घेवन मारयेन जेजूचे पांय माखले आनी आपल्या केंसांनी ते पुसले आनी तेलाच्या दोमदोमीत परमळान घर भरलें. तेन्ना ताच्या शिसामदल्या एकल्यान ताचो घात घेतलो आसलो त्या जुदास इस्करात्यान म्हणलें, हें तेल 300 दिनारांक
विंकून ते दुडू दुर्बळांक दिवन असो आसले. ताका दुर्बळांचे पडलोले म्हूण न्हय, पूण तो चोर आसलो देखून ताणें तशें म्हणलें. ताचे लागीं पोंकुटीचे गांठ आसताली देखून तांतून घातलेले ते तो आपणाक काडी. जेजून म्हणलें, तिका किमार करूं नाकात. म्हाका पुरपाचे दिसाक तिणें हो पोरमोळ घालचो आसलो. दुपळी सदांच तुमचे मदें आसात, पूण हांव तुमचे मदें सदांच आसचो ना. जेजू थंय आसा म्हूण जुदेव लोकांतल्या जायत्या जाणांक कळ्ळें. म्हणटूच तीं थंय आयलीं जेजूचेच पासत म्हूण न्हय, पूण ताणें मेलेल्यांतलो जिवंत केल्ल्या लाजाराकूय पळोवंक तीं आयलीं. म्हणून मुखेल याजनिकांनी लाजाराकूय जिवेशी मारचो म्हूण थारायलें, कित्याक ताका लागून जायतो लोक जुदेव लोकांतलीं जायतीं जाणां तांकां सोडून जेजूचेर विस्वास ठेवताले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मुखेल बोल काळोखांतली भायर काडूंक हांव आयलां. नियाळाक आदार एक गरीब कुटुंब एका समुदायांत जियेतालो. खूब गरीब ती. बापूय कॅन्सराक सांपडलोलो आनी आवय उपयोग जावन दोनी पांय आम्प्यूट केलोले. ते ल्हान भुरग्यांक शिकोवंक अवघड जाताले देखून समुदायांतली दोग PPC वांगडी SSVP आनी लिजन मेरी हांचो आदार घेवन तांकां आदार करतालीं. तांच्या भुरग्यांचो पयलो कुम्यांव आसलो. म्हणटूच PPC वांगड्यान तांचे लागीं जावचें ना म्हूण समुदायांत दुडू एकठांय करून ल्हानशें जेवण तांकां आनी तांच्या फामिलीक केलें. शेजाराच्यो गिरेस्त भाकार आसलो तो तिडलो. तुमकां पयशे दितात ते तांकां जेवणां करूंक. इसायास प्रवादी सर्वेस्पराची काकलूत आनी दोळाय आपले पोटजेक उक्ती करता आनी कशे तरेन काळोखांत बोनखणींत आसलोल्यांक गरीबांक आपूण नवें जिवीत दितलो म्हूण पुरगोडटा. जाल्यार शुभ वर्तमानान जेजूचे पांये धुवंक आयलोले ओस्तोरेक सगळे तिडून पळयतात. जुडस उद्गारता, इतलें तेल पिडार करतात तें विकूंक गरीबांक दुडू दिवंक जाताले. जेजू जबाब दिता, प्रश्न तेलाचो न्हय, पूण एक पातकी मनीस आपलें जिवीत बदलता जाल्यार व्हड संतोश देवाक भोगता. दुसऱ्यांक हे संवसारांत खुशी केल्यार आदार करतल्यांक केदो व्हडलो संतोश ना काय? भुरग्यांची खुशालकाय, आमची गिरेस्तकाय असलोच उजवाड आमी दुसऱ्यांच्या जिवितांत हाडल्यार जायतो काळोख पयस जातलो. मागणें वस्तूंक न्हय, पूण मनशांक अदीक मोल दिवंक आमी वावरूंक आमचेशी तूं राव जेजू.